आता आम्ही येयल्या शॉपार सिद्धार्थाक शर्ट घेवपाक. तुझ्याकडे आता कॉइन आहले खूप 250 रुपयाचे कॉइन आहले. ते कॉइन खंयसून हाडले ते हरवायाचे हे उडयतात पळय ते दर्यान बीन ते कशे काढले ते बँकेन लोन जाय मरे तुका. हा देखो कौन से पैर में कौन सा Yes, my bro. हायन घेतला आता कितें म्हणटा ते लेफ्यो आनी पापलेट घेतला. मम्मीन हाडूंक लायलेले नुस्तें म्हाका. आनी म्हापसा पळय ट्राफीक पळय कितलें आहा तें. अरे कितें म्हणूंक सोदी तूं सांग मरे. विवा कितें तें सांग तरी. ना येना नाल्यार पिक्चर आ वय विवा कार्नावालाक वयपाचो आय तर तूं आतां उजो मनीस तूं सारको. तूं तर सडनली म्हापसा पिक्चरी केन्ना वता रे. सद्या हांव आसा म्हापसा बाजार करपाक आनी पॉपकॉर्न घेवन येयला. पॉपकॉर्न विकपाक काय खावपाक. तुम्ही पोवू शकता हांगासर हांव आसा आतां म्हापसा मार्केटान आनी पळय काय बरे स्वीट्स आसा हांगा. अंकल सांग पळय आमकां कितें कितें आहा तें. भातका बॉल बेबी कॅरट केक बोलिंगा दोस पळय स्नॅक्स सगळे स्वीट्स. ताका खंय बँकेन आतां कॉल येतात. बँकेन लोन जाय मरे तुका. नाका हा लोनाचे भानगडीत पडना. हांव ना लोनाच्या भानगडीत. तू मरे लोन घेता. लोन वाल्याक फोन मारून उलयताय मरे तूं. उलयतलो न्हू मागीर. हे न्हू जे स्वीट्स आसा खबर आसा ते एवरी फ्रायडे रे अंकल. एवरी फ्रायडे बसता. ओन्ली फ्रायडे न्हू. फ्रायडे ओके ओन्ली फ्रायडे बसता खंय पळय. स्नॅक्स बी सगळे मेळटा. स्नॅक्स बीन सगळे न्हू. कॉकरेट चॉप चिकन पॅन रोल. आयक रे आता आमी कितें करया. हा कितें करया रे. आतां कितें करया. तू सांग म्हाका कितें करया. आं तुका भूक लागल्या. हय सारकें सांग. हय या आमी कितें खावपाक. हय कितें खातले आमी कितें खावया. सांग मरे आतां म्हाका कितें खबर तूं कितें खाताय तें. खंय येयला रे तूं. हांव पिवपाक खंय येयला. शॉपार येयला. कितें करपाक. पिवपाक जू दिवपाक. ना पिवपाक. हा पिवपाक येयला. आतां तूं कितें करता. जिबली भायर काडून ना लस्सी पिता. लस्सी. हय लस्सी पियातात. हय सारकें सांग रे. हय लस्सी पियाता. पिया मरे. आनी नेवो शर्ट घातलाय मरे तुवें बरो दिसता मरे. उजो गो सारको. हय हा हय मागीर सांगता कितें आहा तूं. हय हांवें व्हिडिओ पळयता हय म्हणजे तुजे व्हिडिओ पळयतालो. हय खूब म्हाका लोक विचारता की तुजे लोकांक व्हिडिओ आवडटा आनी हे आवडटा. हय तुजे व्हिडिओ खूब पळयता. Thank you. म्हाका पळयता. सो थँक्यू व्हेरी मच. अशेच व्हिडिओ पळयत रावचे मस्ती मग. हा वय अशेच व्हिडिओ पळयत रावचे म्हणटा तो. मस्ती बम हय मरे. सिद्धार्थ कितें जालें रे तुज्या वांगडा. पळय आतां मास्तर गेल्लो. हय हय मास्तर गेल्लो ते म्हाका बँक वाले कितें म्हणटाले. फुडें यो बेगीन. कितें म्हणटाले बँक वालो कितें म्हणटालो. थँक्यू सो मच ब्रो. मागीर बँक वालो कितें म्हणटालो की हांगासर बिचोली भरून म्हणटाले पयशे. आपूण हांगा तुका भरून दिना म्हणूं लागलो मरे बँकेन. हय बरोवन दिना म्हणून लागलो. भरून दिना म्हणूं लागलो. आमकां टायम ना म्हणूं लागलो. हय तुजे कडेन आतां कॉइन आहले खूप 250 रुपयाचे कॉइन आहले. ते कॉइन खंयसून हाडले ते हरवायाचे हे उडयतात पळय ते दर्यान बीन ते कशे काडले ते मँगनीर आशिल्ली बारीक मँगनेरीक दोरी बांदले आनी अस्त मारून पिक्चरान पळयल्ले मरे तेंचे. आज तशें तुवें करून दाखयले. प्यारी समझ गई. करून दाखयले मरे. कुछ पाणी किती कुछ कितले काडले कॉइन. 250.
अडेचशे कॉइन काढले बाय हय बाबा माझ्या पहिले मरे ऐकले मरे किंवा म्हणटा तो हा मागीर मॅग्नेटाक लागून कॉइन येयले हय आणि कोणाचे पाय बीन येयलेले आले हात बीन ना तो येईना लोकांक सांगता तुम्ही बी हो तुम्ही बी बिझनेस करा बिझनेस करा आणि तुमकां बी लागपाचे आसा न्हू ते देवान कितें दिल्लें महादेवान कितें दिल्लेलें आहा न्हू ते मेळटले ते मेळटलें तुमकां हर शंभू हा हर हर शंभू हर शंभू आता आम्ही येयल्या शॉपार सिद्धार्थाक शर्ट घेवपाक हा दिका रे वो वाला दिका उसको वाव सेलिब्रिटी शर्ट मरे बाबा मजा बरो हा मरे हय डन मरे हय होतो कलर पळय खंयचो कलर बरो हा ये वाला हा बरें चल डन अगर ये शॉल मेरे को पसंद नहीं आया अगर तू पढ़नी मास्टर से भाग गए तो पढ़नी कौन भाग गया कैसे भागेगा बोलते हो अगर तू भाग गया पढ़नी से मैं अगर भाग गया तो मड़गांव जाऊंगा मड़गांव आ जाना अभी हाँ बाद में गांव में आ जाना ना रे गांव में जाएगा तो भी गांव में आ जाना सगळ्यां चौकुआ घेता मुवा घेता आणि चौथी घेता बेनी जायगे चौथी जायगे पण हाती ना हा हे मरे पॉपकॉर्न हा मरे तुझ्या मागीर हा आणि ते पप्पन जाय अविन भाई सेना आला कितली रे गँग हवी चप्पल चप्पल देखो छोटा हो रहा है उसे हाँ टाइमिंग रखते हैं ये जाओ से ना बता यही जाओ से नहीं बोल लेना पर हाँ बोल सगळे सगळे वते सकल सगळे वते सकल किती जाय ते कोणाक जाता ते घालून तेंका ते कौन से पैर में कौन सा उस पैर में डाल उस पैर में ये डाल हेलो इसको सिखा रहे डालने के लिए चप्पल रहे कैसे लग रहा है वाह अच्छा लग रहा है चलो नहीं नहीं हो जाएगा और डाल हाँ अच्छे से डाल वो दूसरा चप्पल डाल इसको दे दो और एक गोड़े की चप्पल है माँ और उसमें का चप्पल है मरे ये तू डाल ए बाबू है तू डाल ये डाल इधर। इसको उतार नीचे डाल इसको नीचे हाँ हाँ, डाल तू डाल डाल अच्छा से डाल डाल अच्छे से जाएगा इसको जाएगा हम्म बराबर है ठीक हो गया ना अच्छे से डाल ब्राउन कलर अरे चिंगड़ का हो गया और ते तो ना वो पहन के गया है एक खुद डाल वो एक रह गई बड़ा साइज है इसके लिए आते जाते लगेगा एक ही है तो ओके सो गायज तुम्ही माझ्या तोंडाक कसली तरी माती बिती कितें पळोवंक शकता दिसता आल्या आनी हे पळय हे कितें लायला ते म्हाका कितें क्लिप लायला आपणाचे आनी तोंडाक कसलो तरी फेस पॅक लायला फेस पॅक ओके सो गायज आमचो फायनली टूर जाल्लो आहा काबार न्हू आनी येस आयज हांव गेल्लो सिद्धार्थाक मेळपाक सिद्धार्थ म्हापसा मेवळो म्हाका आनी म्हाका म्हणूंक लागलो बाजारांत वचया आपणाक शर्ट जाय न्हू आनी कांय शर्ट घेवन दिलो तेज्या वांगडा टायम स्पेंड केलो आनी म्हाका बरें दिसलें तेज्या वांगडा टायम स्पेंड करपाक न्हू आनी गायज हांगासर आमच्या दिवटेन न्हू आमच्या देवस्थानान वाडदिवस आसा देवळांत आमच्या सो फाल्यां आमी वयपाचे आहा म्हापसा मार्केटांत म्हाका न्हू कुर्ता घेवपाक जाय आनी हेजो कुर्ता शिवपाक दिला प्रिया कडेन सो प्रिया कडेन ते शिवपाक दिला ते घेतले आनी हांगा हाडटले मागीर हांव न्हू तो मॉडिफाय करतलो करूं न्हू इतलो तरी भरोसा आहा न्हू म्हाजेर हांव करूं शकता मॉडिफाय म्हणून सारकें सांग तुका शिवपाक येता रांदपाक येता सगळें येता काम घरांतलें
नाका पैसे घेतो फीज शिवपाचे 5,000 लागू सांगता तुका. ओके सो गाईज हाली न्हू सारखी बिझी उरली आणि जे कोणी म्हाका व्हॉट्सॅपार मॅसेजी करतात न्हू माझी न्हू लिस्ट आसा अशी 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 स्क्रोल करची पडटा. खूप जाणांक रिप्लाय दिवंक पावना जाल्यार आय एम रियली सॉरी न्हू. हय आणि आमी थोड्या दिसांनी वयपाचे आसा आउटडोर रायडाक वयपाचे आसा. आमी तुमकां 2-3 म्हयने जाले सांगता की आमी रायड मारपाची आसा. टायमूच मेळना. एका फावटल्यान एक ओकेशन्स मेळटा आनी कितें मेळटा. आतां पळय वाडदिवस येयलो. वाडदिवस जाले काय मागीर आनी एक कितें तरी आमकां आमच्या फॅमिली मेंबराचे म्हाज्या फॅमिली मेंबराचे एक कितें म्हणटा तें एक फंक्शन आसा तें अटेंड करूंक जाय. सो त्या भायर आनी खूब कितें कितें आसा. बट आमी न्हू कितेंय जावं ह्या हितून कशेंय करून आमी बायक रायडाक वयतली न्हू आनी तुमकांय आमच्या वांगडा वळटली. आमी एक अलग जर्नीक वयपाची आसा न्हू. हय काय ना. आणि आमचो जो सोल ट्रॅव्हलिंग जो इव्हेंट आसलो आमचो जो डे आउट आसलो खबर आहा इट वॉज ब्युटिफूल सारको. पावसान न्हू असले अलग अलग कितें कितें करूंक मेळटा. आमी पावसान तुमकां न्हू बरे बरे व्हिडियोज घालपाचे आसा. प्लस न्हू हांव 2 दीस जाले 3 व्लॉग घालतालो. म्हाजे जे फॅन फॉलोविंग आसा म्हाका इंस्टाग्रामाचेर खूब मेसेजी येवंक लागल्यो की प्लीज ते आसले तशे तुमी 12 घाला. सो आमी आसले तशे आमी ब्लॉग आमचे 12 अपलोड करपाक चालू केल्लो आसा न्हू का. आणि खूब जाण आमकां विचारता की आमी ज्या जाग्यार गेल्लेली तेजे चार्जीस कितें सोल ट्रॅव्हलिंगाचे. तेजे चार्जीस पर पर्सन आहा 1,600 कितें तरी इन्क्लुडींग फूड बीन सगळें. ओके सो तुमी ते एक्सपिरियन्स करू शकता. तुमी जाय जाल्यार तुमी ट्राय आउट करू शकता. आमकां कोलॅबरेशन गावल्लें आमकां फ्री ऑफ कॉस्ट आहलो न्हू गोंयान. आमकां 1 रुपया मोडचो पडोंक ना. कोलॅबरेशन आहलो. तसोच आमकां आनी एक कोलॅबरेशन आसा काणकोण सायडीक आनी एक कोलॅबरेशन आसा कांदोलीम सायड. सो हे आमी कवर अप करपाचे आहा व्हेरी सून. दोज हू आर इंटरेस्टेड टू कितें म्हणटा ते कोलॅबरेट विथ अस. आमचो ईमेल आयडी आसा. आमचो इंस्टाग्राम आयडी आसा अविनेश बिग बॉय टॉयज. मस्तीखोर गोवन्सूय म्हणून आसा. तुमी दोनी वाटेन तुमी जाय जाल्यार म्हाका मॅसेज करूं शकता आनी आमी पर्सनली कोलॅबरेट करया. तुमचे कसलेच कितें आसा जाल्यार न्हू गो वी आर ऑलवेज दे. आनी येस हांव तुमकां परत एकदां सांगूंक सोदता की न्हू गोंयान खूब जाग्यार स्कॅम चल्लेले आसा. यू हेल्प मी म्हाजे अशें तशें जाल्लेलें आसा. घरान म्हणटात डोंट टेक मी इन ब्लॉग्स म्हणटा डोंट टेक मी इन व्हिडियोज म्हणटा न्हू. खंय तरी मनीस भियाता की बाबा आपणाची पोल खुल्ली जाल्या ओपन जाली जाल्यार आतां हांव फुड्यान येता म्हाका हेल्प जाय म्हणटा 40,000ची. ओके आनी आपणाचें अशें आहा तशें आहा हेका कॅन्सर आहा तेका अमकें आहा हेका तमकें आहा म्हणटा. ओके सो तो व्हिडिओ काडूंक वता व्हिडिओ काडनाका म्हणटा. पर्सनली हेल्प कर म्हणटा. सो असले न्हू स्कॅम सगळ्याक जाल्लेले आसा. सो प्लीज बी अलर्ट. ओके म्हाज्या सारके म्हाजे भाव भयण खूब आसा UK लंडन कुवेट. आमचो एलिस्टर पासून घे म्हणून लोकांक हेल्प करपाक फुडें सरता आनी मागीर बॅकफायर जाता. तशें आसता. सो तुमकां सगळ्यांक सांगता म्हाकाय जाला बॅकफायर. सो कोणूय अशी हेल्प मागता ओके सो प्लीज बी अलर्ट. तुमचे पयशे प्रेशस ते कामा धंदे तुमी कितें म्हणटा ते मेहनत करून तुमी ते पयशे जोडलेले आसा. सो बेश्टे कितें हेणी मागले म्हणून काडून दिवं नाका तेणी मागले म्हणून काडून दिवं नाका. डोंट वेस्ट इट न्हू. आमी न्हू आमचो आयचो इंट्रो व्हिडिओ पयला आसतले तुमी एक 16 सेकंडाचो येता तो आमी आयज परत चेंज केल्लो आसा. कसो आहा तो तुमी कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करा. आनी आयज आमी ल्हान चिल्लर पार्टी न्हू आमच्या तेवटेन बिल्डिंगेचें काम चालू आहा आनी थंय येदी भुरगीं न्हू ती बाबडी खेळटात आनी तेंच्या पांयांक न्हू व्हाण्यो नासल्यो. सो तांकां येता वयता हांव खूब दीस येता वयता तांकां पळयतालो की बाबा हेंच्या पांयांक व्हाण्यो कित्याक ना. ओके सो हांवें आनी आकार आमी वचोन थोड्यो व्हाण्यो तांकां हाडल्यो न्हू गो स्लिपर्स आनी सगळ्या भुरग्यांक गिफ्ट केल्लेले आसा. ऑल थँक्स टू यू गायज ईच अँड एवरी सबस्क्रायबर. आमचे सबस्क्रायबर जावन आसा 7,000 8,000 जावपाक पावलेले आसा. सबस्क्रायब करा. हे 8,000 सबस्क्रायबरांक न्हू हांव थँक्यू सो मच म्हणूंक सोदता.
इट ऑल बिकॉज ऑफ यू गायज. आम्ही त्या कितें तरी त्यांका बारीक सारीक त्या भुरग्यांक व्हरून दिल्लेले आसा. ओके, सो भुरग्यांचे मन न्हू काहीच न्हू, तेंच्यात खूप धाकटे यू नो, तेंचे हार्ट न्हू, ते एक नाजूक भुरगीं असता. ती घाटियाची जावं, गोंयकाराची जावं, फॉरेनराची जावं, कोणाची जावं, भुरगीं असता. ओके, सो आम्ही न्हू एक मनीसपण दवरले आनी तेंका एक बारीक मदत केलेली आसा. बट थँक्यू सो मच इच अँड एवरीबडी. तुम्ही आमचे व्हिडिओज पळयता म्हणून आम्ही कितें तरी अर्न करता आनी आमी खंय तरी आमकांय पळयता आनी आमी दुसऱ्यांकूय हेल्प करपाक फुडें सरता न्हू. थँक्यू वन्स अगेन गायज. 8,000 जावपाक सबस्क्रायबर आमचे खूप कमी आसा. 8 न्हू 10,000 करून दाखया बेगीचे बेगीन न्हू. आनी हांव तुमकां मेळटा नेवे आनी इंटरेस्टिंग व्हिडिओन. त्या भायर तुम्ही आमच्या चॅनलाक वचा आणि सबस्क्राईब करा आणि चॅनलाचे आमचे जे व्हिडिओज येतात ते तुमच्या फ्रेंड, फॅमिली, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड सगळ्यांक शेअर करा. तितल्या म्हणसर हांव हेका बरो जाता केस धरून ओडटा आणि माझे 2 टी-शर्टां धुया आणि ती धुवपाक लायता. चल धू माझे धुया टी-शर्ट. चल धू. चल धू. माझे सोना पण ये जाल्यार तुझ्या गळ्याक घट धरतले अशें अशें करून आले तिने.